नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया मुखेल खबरो. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाची परतून एक फावट केल्या तोखणाय भारताच्या उदरगतीची केल्या तुस्त. रोहतकांत आयोजीत केल्या खादी कारागीर महोत्सवाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें उक्तावण. खादी म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक अमित शाह. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतक महोत्सवी वर्सा निमतान संघ सेवा संचलन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी संघाच्या कार्याचो घेतलो नियाळ. मोपांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान मोपा ते अंटार्क्टिका मजगती थेट हवाई मार्ग येरादारी सुरू. गरजेच्या साहित्याची येरादारी करप जातलें शक्य. काल विजयादशमी निमतान राती उसरा मेरेन देशभरात जाल्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी. दिल्लींतल्या माधवदास पार्कांत रावण दहन उत्सवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी घेतलो वांटो. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाची परतून एक फावट तोखणाय केल्या. तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां विचारी आनी सुज्ञ फुडारी म्हण तांच्या मार्गदर्शना खाला भारतांत जाल्ल्या उल्लेखनीय उदरगतीची तांणी तुस्त केल्या. रशियेंतल्या सोची हांगा जाल्ल्या एका कार्यावळींत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन उलयताले. आपल्या उलोवपांत तांणी भारत आनी रशिया ह्या दोनूय देशांमदीं परस्पर संबंद हिताचे आसात अशें सांगलें. दोनूय देशांतली इश्टागत आनी सहकार्याची परंपरा सुरूच उरतली अशेंय तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे विदेशी दबावा मुखार मान वाकोवपी फुडारी न्हय. भारताच्या प्रतिश्ठेक आनी स्वायत्ततेक ते सगळ्यांत व्हड स्थान दितात अशें पुतीन हांणी ह्या वेळार म्हळें. हरियाणांतल्या रोहतकांत आयोजीत केल्ल्या खादी कारागीर महोत्सवात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी खादी आनी ग्रामोद्योग वापरा खातीर लोकांनी नेट दिवचो अशें प्रतिपादन केलें. खादी म्हळ्यार स्वदेशी आनी आत्मनिर्भर भारत हाचें प्रतीक आसा. देखून ताचो वापर चडांत चड जावचो अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. ह्या महोत्सवांत मंत्री शाह हांचे हस्तुकीं 2200 कारागिरांक आर्विल्ल्या आयुधांचें वितरावण जालें. आपल्या उलोवपांत मंत्री शाह हांणी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यावळी खातीर केंद्र सरकारान 301 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. ताका लागून खेडेगांव वाठारांतल्या उद्देजकांक ताचो लाव जातलो अशें तांणी म्हळें. मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी जो खादी से जुड़े हुए, और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए. फाटल्या 11 वर्सांत डेअरी उद्देग वाठारांत 70% वाड जाल्या अशी माहिती केंद्रीय घर आनी सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी दिल्या. संवसारांत सगळ्यांत अदीक विकसीत जावपी हो वाठार आसा अशें तांणी म्हळें. हरियाणांतल्या रोहटक हांगच्या IMT साबर डेअरींत नव्या स्वयंत्राचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री शाह उलयताले. साबर डेअरींत 325 कोटी रुपया खर्च करून नवी यंत्रणा सामग्री बसयल्या. ताचो लाव दूद उत्पादक शेतकारांक जातलो अशें मंत्री शाह हांणी म्हळें. और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया. अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला. मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही
सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या कौटिल्य आर्थीक परिशदेचे उक्तावण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या हाजेरीत जालें। ह्या वेळार केल्ल्या उलोवपांत तांणी भारतीय अर्थवेवस्था समर्थ आसा आनी उदरगती खातीर देशांत अर्थवेवस्थेचो बरो लाव जाला अशें तांणी सांगलें. A position where you are able to say that you're a developed country, Vikasit Bharat. If that is one of the track, the other track is how do you reach that unless you are Atmanirbhar, unless you're self-reliant. Global order are shifting beneath our feet. The world that emerged after the end of the Cold War, which led to the expansion of globalization, open markets, pursuit of multilateral cooperation, now appears to be a relic of the past. For 3 decades, a contested equilibrium allowed nations to pursue prosperity through integration and interdependence. जीएसटी म्हळ्यार वस्तू आनी सेवा करांतल्यो नव्यो सुदारणा लागू केल्या उपरांत राष्ट्रीय गिरायक हेल्पलायनीचेर आतां मेरेन 3,981 प्रकरणांची नोंद जाल्या आनी तातूंतली 31% प्रकरणां चवकशे खातीर जाल्यार 69% प्रकरणां साद्यो कागाळी आसात अशी माहिती केंद्रीय गिरायक संरक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिल्या. सगळ्या कागाळींचेर केंद्र सरकाराच्या गिरायक वेव्हार विभागा कडल्यान तपास सुरू आसा आनी ह्या कागाळींचेर ब्रँड धनी आनी ई कॉमर्स संस्था हांचे कडेन नियाळ मागला अशेंय मंत्री जोशी हांणी स्पश्ट केलें. ह्या कागाळी मदीं खासा करून दुदाचें मोल, इलेक्ट्रॉनीक वस्तू, एलपीजी आनी पेट्रोलाचें मोल ह्या सारकेल्या गजालींचो आस्पाव आसा अशें तांणी सांगलें. पाकिस्तान, बांगलादेश, पश्चिम आनी आशिया आनी अफगाणिस्तान हांचे वांगडा भारताचे आशिल्ले संबंद आयज विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केलें. पाक व्याप्त काश्मीरात जाल्ल्या आंदोलना खातीर पाकिस्तानाची दडपशाही प्रवृत्ती जापसालदार आसा असो आरोप तांणी केलो. पाकिस्तानात सुरू आशिल्ल्या मानवाधिकार उल्लंघना आड जागतीक समुदायान जबाबदारी निश्चित करची अशी मागणी तांणी केली. नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिशदेंत जयस्वाल हांणी अफगाणिस्तानाचे विदेश वेव्हार मंत्री 9 ते 16 ऑक्टोबर मजगती भारतात येतले अशें तांणी सांगलें. The National Security Advisor had a meeting with National Security and Intelligence Advisor of Canada, Ms. Nathalie Drouin, on 18th of September 2025. I had given you details of this particular meeting, as also there was a press release, if I am not wrong. Both sides had held productive discussions as to how we can strengthen bilateral cooperation, especially in the areas of counterterrorism, transnational organized crime and information or intelligence exchanges. They agreed to strengthen security cooperation and further enforce existing mechanisms of engagement. Both sides remain in touch on all these issues. All of you would have seen the exemption that has been granted by the UN Security Council Committee for the travel of Afghan Foreign Minister to New Delhi from 9 to 15th of October 2025, 16th of October 2025. This particular information is there in the public domain. We shall keep you updated in regard to in this regard. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसो. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है
जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवप्रांत तुमके येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतक महोत्सवी वर्सा निमतान काल म्हापशां संघ स्वयंसेवकांनी खासा कार्यावळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीक स्वयंसेवकांनी संचलन लेगीत केलें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, राज्यसभा वांगडी सयत संघाचे हेर पदाधिकारी, म्हापशाचे आमदार आणि उपसभापती जोशुआ डिसुजा आणि हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले। कार्यावळी उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि संघ पदाधिकाऱ्यांनी संघाच्या कार्याविशीं प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ हाच्या विजयदशमीच्या उत्सवाच्या निमित्तान आज म्हापसा हांव हजर आशिल्लो हो उत्सव एटेंड करपा खातीर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्सां पुराय जाता म्हणून ह्या वर्सा वेगवेगळे कडेन मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरे करपाचें थारायला आणि ह्या उत्सवाच्या निमित्तान सज्जन शक्ती मातृशक्ती ह्या कार्यक्रमात आसा। वर्सभर तांच्यांनी ठरयल्ले कार्यक्रम कुटुंब प्रबोधन आसतलें, समाज प्रबोधन आसतलें, ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता। आणि खऱ्या अर्थान आमचे म्हणटा की आमचो भारत देश हो आर्थीक महासत्ता जावपा खातीर ताच्या फाटल्यान हे सगळे 5 मुद्दे तांच्यांनी जे ठरयल्या हे देशाक हिंदू शक्ती जावपा खातीर, महाशक्ती जावपा खातीर खऱ्या अर्थान उपयोगी ठरतले। परत एकदा हांव RSS संघा खातीर खूब 100 वर्सां पुराय जाल्याच्या बद्दल शुभेच्छा व्यक्त करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संस्था नसून एक संघटना आसा आणि गेल्या 100 वर्षांत विविध क्षेत्रांत संघान काम केल्लें आसा। जशें की विद्यार्थी परिषद आसा, कल्याण आश्रम आसा, विश्व हिंदू परिषद आसा, विद्या भारती आसा। विविध क्षेत्रांत जशी जशी गरज भासली तशें संघाचें काम सुरू जाल्लें आनी वाडत गेलें। सुरवातीक जशें बोधनान की समाज हो संघा पासून दूर आसतलो, तांकां एक भंय दिसतालो की राज्यकर्ते आमकां त्रास दित काय कितें। व्यापारी आसत, सरकारी अधिकारी आसत, बरे बरे शिकलेले लोक आसत, पण मागीर हळूहळू तांचे गेल्या 25-30 वर्सां पासून तो भंय तांचो दूर जालो। ह्या शताब्दी वर्षांत संघ म्हणजे ताजे मेन जे कार्य आसा ते व्यक्ती निर्माण, चारित्र्य निर्माण आणि राष्ट्र जागृती आणि राष्ट्राचो उद्धार। गांधी जयंती दिसा निमतान गोंय सरकाराचें शार उदरगत खातें आनी गोवा सुडा हांच्या जोडपालवान स्वच्छ भारत दीस कार्यावळ आयोजीत केली। राज्यांतल्या वेगवेगळ्या पालिका वाठारांतल्या एकूण 54 सफाई कामगारांक दरेकी 20,000 रुपया आपूण आपल्या पगारांतल्यान दितलो अशें शार उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे वेगवेगळ्या पालिकांचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक, मुख्याधिकारी तशेंच भलायकी सचिव यतींद्र मरळकर आणि संचालक ब्रिजेश मणेरकर हजर आशिल्ले। स्वच्छ भारत मिशन येवजणे खाला 13 पालिका वाठारांत 100% कोयर विलगीकरण करपाची आमची मोख आसा अशें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें। आयज हांवें मुद्दम सांगलां की म्हाजी सॅलरी जी आहा जी हांव केन्ना यूज करिना, म्हणून आयज हांवें कितें ठरयलां की सगळे सफाई कर्मचारी 54 सफाई कर्मचारी जे फेलिसिटी जाता प्रत्येकाक आमचे म्हाजे तर्फे आयजच्या दिसा आनी देशाचे प्रधानमंत्रीच्या नांवान 20,000 रुपया प्रत्येक कर्मचारीक तो फाल्यां पर्यंत पावयतलो। हांव सॅलरी म्हाजी केन्ना वापरना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येवपी राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन केंद्रान मोपांतल्या मनोहर अंतरराष्ट्रीय कालच्यान मोपा ते अंटार्क्टिका मजगती थेट हवाई माली येरादारी सुरू करपाक 5वो पावटो दाखयलो। ह्या मोहिमेक ड्रोमलॅन चालयत IN 76 विमानाचो वापर करतले। तातूंत 18 टन मेरेन गरजेच्या साहित्याची येरादारी करप शक्य जातलें। ह्या साहित्यांत वैज्ञानीक उपकरणां, वखदां आनी अंटार्क्टिका मोहिमेंत आशिल्ल्या भारतीय संशोधन केंद्रा खातीर वर्सुकी तरतुदीचो आस्पाव आसतलो। दक्षिण आफ्रिकेंतल्यान केपटावन ह्या प्रदेश वाठारांतल्यान जावपी भारताच्या ध्रुवीय मोहिमे खातीर लॉजिस्टीक तांक वाडोवपाचेर हें म्हत्वपूर्ण पावल आसा अशें SCPGROचे संचालक डॉ थंबन मेलोट हांणी ह्या वेळार सांगलें।
दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळा खातीर आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार प्रयत्न करता अशी स्पष्ट माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज दिली. बांबोळी गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळ संकुलांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक तांणी जाप दिली. काय गोष्टी करपाक जाय मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्यार आमचे डॉक्टर केदार रायकराक कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसिसचो रिपोर्ट तयार करपाक सांगला. ते केल्या उपरांत ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक सरकारा कडेन धाडटले, मुख्यमंत्री कडेन धाडटले. ह्यो गोष्टी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय तेन्ना मागीर ते कॅबिनेटाक करपाक जाय. दिगंबर कामत बी परस्यू करता, हांव बी परस्यू करता आनी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरतले. आमी कमिटमेंट केल्या की गोंयचे जनतेक की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विल बिकम अ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल. जस्ट बिकॉज समबडी सेज दॅट टुडे इट इज नॉट द डेफिशियन्सी दॅट डजंट demoralize me. My job is to see that whatever assurance I have given, whatever Digambar has given, it has to be completed. एका कथित मारहाणीच्या घडणुकेत जबर जखमी जाल्ल्या सामाजीक कार्यकर्ते रामा काणकोणकार हांची भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज गोमेको इस्पितळांत वचून भेट घेतली. रामा काणकोणकार हाका बऱ्याच बरी वैजकी सेवा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. रामाक मुद्दम पळोवपाक आयिल्लो. डॉक्टरान सांगलें तांकां एक डॉक्टरान कमिटी केल्ली आसा, तांकां जे कितें ट्रिटमेंट तांकां दिवंक जाय ते डॉक्टर्स दिता. सरकार कमिटेड आहा की ताका ट्रिटमेंट योग्य तरेन बेस्ट क्वॉलिटी ट्रिटमेंट तांकां दिवंक जाय. डॉक्टर पळयतले ते पॉलिटिकल इंटरफिरन्स ते नाका. डॉक्टर्स तेणी कमिटीन ग्रूप जो केला ते डॉक्टर्स ते कितें आहा ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवन फुडें वयतले. डॉक्टर्स वील मेक अ स्टेटमेंट एंड डॉक्टर्स वील सी दॅट द बेस्ट क्वॉलिटी केअर इज गिवन टू इट. स्टेट गव्हर्मेंट इज bound and committed to give the best quality treatment to him. And also I went and checked the neurology and other wards also. Every patient, checking on the patients, finding out what is going on in the hospital, our interaction with the HODs from time to time. This is a family of doctors. This institution is built on a foundation of good doctors in Goa Medical College. And आमी कशी कितें इम्प्रूव करूं शकता तेजेर आमची चर्चा चालूच आसता. पूण रामाक योग्य तरेचे बरे क्वॉलिटी ट्रिटमेंट आयलँड जर डॉक्टर हाडचे पडल्यार बी ते हाडपाक गोवा गव्हर्मेंटाची तयारी आहे. वेगवेगळ्या कायद्या खाला अनधिकृत घरां अधिकृत करपाच्या म्हजे घर येवजणेचो शुभारंभ करपा खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह फाल्यां गोंयांत येवपाचे आसात. ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर हे खातीर खासा कार्यावळ आयोजीत केल्या. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांचे बांबोळी विमानतळावेल्या INS हंसा स्थळाचेर आगमन जाल्या उपरांत ते रस्तो मार्गान कार्यावळ स्थळाचेर येतले. देखून राष्ट्रीय महामार्ग 66 जुवारी पूल ते गोंय विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय महामार्ग 366 दाबोळी विमानतळ ते चिखली रोड मजगती येरादारी नियंत्रित केल्या. त्या विशींची सुचोवणी गोंय पुलिसांच्या येरादारी खात्यान आयज जारी केल्या. ह्या कार्यावळीक हजारांनी लोक उपस्थित रावपाची मोख सरकारान दवरल्या. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। हवाई दळाच्या 93व्या वर्सुकी दिसा निमतान नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत हवाई दळ मुखेली एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग हांणी ऑपरेशन सिंदुरा विशीं म्हत्वपूर्ण म्हायती दिल्या। सगळ्यांत उण्या वेळेंत मोख साध्य करून हें ऑपरेशन यशस्वी केल्ल्याची नोंद
संवसारीक झुजाच्या इतिहासात जातली अशें तांणी म्हळें. ह्या मोहिमेंत F-16 जातीची पाकिस्तानची 4 ते 5 झुजारी विमानां भारतीय सैन्यांत पडल्यात अशें सांगून पाकिस्तानाच्या फटीच्या दाव्याक कसलोच पुरावो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्ल्या सुदर्शन चक्र संरक्षण प्रणालीचेर तिनूय सैन्य दळांनी काम सुरू केल्या अशी माहिती लेगीत एअर चीफ मार्शल सिंग हांणी दिली. Strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला. मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूँगा. अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो. Why should I talk about it? हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो. लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो. जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें. सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं. सो चलने दो, अच्छा है. सामाजिक सुरक्षा वाठारांत उल्लेखनीय कार्य केल्ल्या खातीर भारताक आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघटना म्हळ्यार ISSA 2025चो पुरस्कार फावो जाला. हो भोवमान मलेशियांत जाल्ल्या एका खासा कार्यावळींत केंद्रीय श्रम आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी स्विकारलो. फाटल्या दशकभरांत सामाजीक सुरक्षेच्या दर एक पावंड्यार भारतान केल्ल्या कार्याची दखल संघटनेन घेवन भारताक हो पुरस्कार जाहीर केला. प्रधानमंत्रीपणा खाला सामाजीक सुरक्षा आनी नागरिकांचे कल्याण मुठीत घेवन ह्या पुरस्काराची घोशणा जाल्या. अमेरिकेत सरकारी शटडाऊन सुरू जाला. सरकारी कार्यपद्दतींत आडमेळे हाडपी अधिकाऱ्यांक पयस करपाची बरी संदी ह्या निर्णयान मेळटली अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी उक्तायल्या. शटडाऊन लागू करपा फाटल्यान महत्वाचे मुद्दे म्हळ्यार सरकारी खर्चाक परवानगी दिवपी ट्रंप प्रशासनाचे विधेयक अमेरिकेन काँग्रेसीन नामंजूर केला. देशभरातल्या खुबशा प्रकल्पांचो निधी उणो केला. न्यूयॉर्क ते न्यू जर्सी ह्या महत्वाच्या शारांक जोडपी भुंयारी रेल्वे प्रकल्पाक मंजूर जाल्लो $18 अब्ज निधी आडावन धरला. ह्या शटडाऊनाक लागून अमेरिकेतल्या महत्वाकांक्षी रेल्वेक आनी साधन सुविधा प्रकल्पाचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी मुंबईतल्या महाराष्ट्र पुलीस मुख्यालयांत सायबर जनजागृती म्हयन्याळी कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना तांणी येता त्या काळात सायबर फटवणूक आनी गुन्यांव वाडपाचो धोको आशिल्ल्याचें सांगलें. डिजिटल आनी सायबर जागतिकीकरण तशेंच कृत्रीम बुद्धिमत्ता म्हळ्यार AI सारकेल्या तंत्रगिन्यानाक लागून गुन्यांवांत वाड जावपाची शक्यताय आसा. सायबर गुन्यांवाचो सोद लावप हें व्हड आव्हान प्रशासना कडेन आसा अशें सांगून लोकांनी सादूरताय बाळगप गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळें. अर्ली रिस्पॉन्स हा महत्वाचा आहे. जे काही असे टूल्स आहेत की ज्या टूल्सचा उपयोग करून पटकन आपण अशा प्रकारचा क्राईम डिसायफर करून आणि मग जे काही रेग्युलेटर्स आहेत त्या रेग्युलेटर्सचा उपयोग करून आपल्याला ते पैसे कसे थांबवता येतील. मला असं वाटतं की आज महाराष्ट्राने ती कॅपेबिलिटी तयार केली आहे. आपल्या 1945 किंवा जो एक केंद्राचा 1930 आहे अशा कुठल्याही नंबरवर आपण फोन करून या संदर्भात इमिजिएट जर माहिती दिली आणि अवेअरनेस मधला तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ज्या क्षणी तुमच्या हे लक्षात येईल की काहीतरी गडबड आहे त्या क्षणी कुठलीही लाज न बाळगता सरळ उचलून 1945 लावला तर लॉसमधनं ट्रॉमामधनं तुम्ही वाचू शकाल. आणि तुम्ही विचार करत बसला आणि एक दिवस गेला तर सायबर वर्ल्ड हे इतकं फास्ट आहे, डिजिटल स्पेस ही इतकी प्रचंड वेगवान आहे की यू विल लूज एव्हरीथिंग. काही तुम्हाला परत मिळू शकत नाही. नाट्यमळावेलो प्रतिश्ठेचो विष्णुदास भावे पुरस्कार
नामनेची अभिनेत्री नीना कुलकर्णी हांकां जाहीर जाला. 5 नोव्हेंबर ह्या मराठी रंगभूमी दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत ह्या पुरस्काराचे वितरावण जातले. मानपत्र आणि 25,000 रुपया रोख, शाल, श्रीफळ आणि गौरव पदक असे ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. सांगलीच्या अखिल महाराष्ट्र नाट्य विद्या मंदिर समितीचे वतीन फाटल्या 83 वर्सां सावन नाट्य मळाचेर चमकदार दिपकावपी कलाकारांक हो पुरस्कार फावो जाता. मुंबईत काल दसरा मेळाव्याच्या निमतान शिवसेना उबाटा गटाचे मुखेली उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हांणी केल्ल्या टिकेचेर मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी खर उतरांनी जाप दिल्या. उद्धव ठाकरे उदरगतीचेर ते एक उतर लेगीत काडूंक शकनात. लोकांच्या प्रश्नाचेर उदरगतीचे लोककल्याण वा राज्य आनी महापालिका मुखार व्हरपा विशीं तांणी आपल्या उलोवपांत कांयच सांगूं ना अशें फडणवीस हांणी सांगलें. उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणामध्ये विकासाच्या संदर्भातला एक मुद्दा दाखवा आणि 1,000 रुपये मिळवा. काल मी तर काही त्यांचं भाषण ऐकलं नाही, पण मी फक्त भाषण संपल्याबरोबर जे भाषण ऐकणारे आहेत त्यांना विचारलं, 2-3 पत्रकारांना विचारलं, ठिकाणी आता फटका आहे का, उद्धव ठाकरे काहीतरी विकासावर बोलले का. अख्ख्या भाषणामध्ये विकासावर ते एक मुद्दाही बोलले नाहीत, ते बोलूच शकत नाहीत. त्यामुळे ते अधवा तद्वा बोलतात. खरं म्हणजे त्यांचं बोलणं स्वगत असतं, कारण पुढे माणसंही नव्हती. यावेळेस तर अशी परिस्थिती होती की पुढे माणसंही नव्हती, त्यामुळे त्यांचं स्वगत होतं. पण तरी देखील त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी नेहमीच्या पद्धतीने लोकांच्या संदर्भात, विकासाच्या संदर्भात, लोककल्याण कसं करणार, राज्याला पुढे कसं नेणार, बीएमसीला पुढे कसं नेणार याबद्दल अवाक्षरही न काढता मी जे बोललो ते सत्य करून दाखवून आणि माझे 1,000 रुपये वाचवले, त्याबद्दल आभार. देशभरात काल विजयादशमी परब परंपरेन आणि श्रद्धेन मनयली. वायटाचेर बऱ्याचे जैत हाचे प्रतीक म्हण रावण दहनाच्यो कार्यावळी जाल्यो. राजधानी दिल्लींतल्या रावण दहन उत्सवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर आशिल्ल्यो. तांणी राम लक्ष्मणाच्या पात्रांत रंगोवन काम करपी कलाकारांक तिगडो लावन आयोजकांक परबी भेटयली. भारत आणि वेस्ट इंडीज पंगडा मजगती अहमदाबादेत सुरू आशिल्ल्या पयल्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत भारतीय खेळगडो एल राहुल हांच्या 100 धांवड्यांच्या फाटभुंयेर भारतीय पंगडाची बाजू मजबूत जाल्या. खेळाच्या आयच्या दुसऱ्या दिसाक मदल्या वेळे मेरेन भारतीय पंगडान 4 गडे वगडावन 326 धांवड्यो केल्ल्यो. ध्रुव जुरैल हांणी 68 धांवड्यो आणि रवींद्र जडेजा 50 धांवड्यांचेर खेळटात. हाचे पयलीं आयज सकाळीं के.एल. राहुलान आपलें शतक पुराय केलां. ताणें आपल्या करियरांतलो 11वो आणि घरच्या मैदानाचेर हें दुसरें शतक झळकायलां. कप्तान शुभमन गिल 50 धांवड्यो करून बाद जालो. हाचे पयलीं वेस्ट इंडीज पंगडान पयल्या खेळांत 162 धांवड्यो केल्ल्यो. पळयाचें तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 31.0 सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 22.6 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाची परत एक फावट केल्या तोखणाय भारताच्या उदरगतीची केल्या तुस्त. रोहटकात आयोजीत केल्ल्या खादी कारागीर महोत्सवाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें उक्तावण. खादी म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक अमित शाह. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतक महोत्सवी वर्सा निमतान संघ सेवकांनी म्हापशां गेलें संचलन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मोपांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान मोपा ते अंटार्क्टिका मजगती थेट हवाई मार्ग येरादारी सुरू. गरजेच्या साहित्याची येरादारी आणि काल विजयादशमी निमतान राती उसरा मेरेन देशभरात जाल्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी. दिल्लींतल्या माधवदास पार्कांत रावण दहन उत्सवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी घेतलो वांटो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.